अरविंद केजरीवाल तो आयलो, तो एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरलो आनी ताणें सरळ तुगेल्या काँग्रेसीचेर पार्टनर कितें म्हणलें ताका गोळीबार केलो, तोफ डागली, मिसायल सोडले, बॉम्ब घालो, कितें म्हणटलो तूं? आम आदमी पार्टी ही BJP वांगडा कोत्रेपण घेवन किंवा BJPक टार्गेट करून व्हडलेशें काय करूंक पावचें ना खबर आसा. ताका काँग्रेसचो जो वोट बँक आहा, काँग्रेसची वोट बँक जी आसा ती काबार करून, म्हणजे उदाहरणार्थ तेजे जर कॉन्स्टिट्युशन पळयला तुवें जाल्यार तो काँग्रेसची कॉन्स्टिट्युशन पयलींचो. सो ताका टार्गेट तेजे आहा काँग्रेसीक इतकी डॅमेज करूंक मेळटा तितकी ते करतले. सो म्हाका दिसता ताजो टार्गेट असोच आसा की काँग्रेसीचेर हल्लो करप, काँग्रेसीक टार्गेट करप आनी त्याचो वोटर जो आहा तांकां सांगप परत परत की हेंच्या कडेन जायना तर आमच्या कडेन येवपाक जाय. बरोबर. सो तो वोटर जो आपल्या कडेन हाडपाचो प्रयत्न आसा न्ही, हो ताजो प्रयत्न आसा. हो कोणाचो केजरीवालाचो आसत किंवा गोंयांतली जी आम आदमी पार्टी आसा ती, की तांकां खबर आसा की BJPची वोट बँक आपल्या कडेन आतां येवपाची ना. BJPचो कॅडर बेस्ड जो वोटर आसा तो आपल्या कडेन येवचो ना म्हणून. सो अशे वोटर ते तेंच्यांनी म्हाका दिसता टार्गेट केल्ले आपणाक की जे आपल्या कडेन इजिली येवं शकतात. उदाहरणार्थ बाणावली सारको ताजो मतदारसंघ आसात किंवा साश्टीतले सगळे मतदारसंघ आसात. म्हणून म्हाका दिसता की काँग्रेस हो सॉफ्ट हे जाल्लो आहा टार्गेट तांच्या खातीर आनी तोच एक हेतू आसपाक जाय. हय. ते बाकीचे ते BJPचे बी पार्टी तसले काय म्हाका लागना. पूण म्हाका म्हाजो सारको हे आसा, म्हाजे अंदाज की काँग्रेसचे वोटींग घेवपा खातीर आम आदमी पार्टी प्रयत्न